Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. मोगलिस्टानो, तुमका माय मोगाचो येवकार या व्हिडिओक आम्ही 3-4 व्हिडिओ केल्या आंकवार मारे वयर आणि मेन विषय जावन आसलो आम्ही आंकवार मारेचो इतलो कित्याक मोग करता पळयतो. वाय वी कॅथलिक्स लव मदर मेरी सो मच. आणि हो जावन आसा 4थो एपिसोड. आणि ह्या एपिसोडात आम्ही विषय घेतला थोडी प्रोटेस्टंट बाबा भयणां म्हणटात आणि कातोलिकी बाबा भयणां म्हणटात तेच करता आसतना 10 पावटी नोमान मेरे कित्याक म्हणूंक जाय, 50 पावटी नोमान मेरे कित्याक म्हणूंक जाय. Why we have to pray 10 times Hail Mary or 50 times Hail Mary. हो जावन आसा विशय ह्या व्हिडिओचो आयज. जायते आमची प्रोटेस्टंट भयणां भावां वाचनांतलें कोटेशन घेवन आमकां म्हणटात वी आर गोइंग अगेन्स्ट द बायबल. म्हणून ती कोट करतात मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7. थंय बरयलेलें आसा जेजू म्हणटा तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पोरी जांकू नाकात, उतरांचो बोड बोड करून आपले मागणे आयकूंक येतले म्हूण तुमी ती समजतात. आमी 10 पावटी नोमान बरें म्हणत जाल्यार 50 पावटी म्हणत जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेर आड वेताव. आर वी गोइंग अगेन्स्ट द बायबल, अगेन्स्ट द वर्ड ऑफ जीसस? पळोवया. पयले सुवातेर फर्स्ट थिंग फर्स्ट. म्हणटच गेल्या व्हिडिओत हांवें तुमकां सांगलेलें 6व्या शेंकड्यान तेच करपाचें सुरू जालें. म्हणजे 6व्या शेंकड्यान 150 पावटी बायबलांतली स्तोत्रां डेव्हिड साम्स ते म्हणटाले आणि जो लोक लातीन भास समजून नासलो उलोवंक जायनासले ते 150 पावटी पात्यार नोस्तेर आ फादर आमचे बापा म्हणटाले. आणि मागीर 9, 10, 11 शेंकड्यान 150 पावटी नोमान बरे एड जाता. लातीन भाशेन त्या टायमार म्हणणी आसली खंय इफ यू कॅनॉट द सॉल्टर you do father, if you cannot do the psalter, do the father. म्हणजे जोरी तो तुकोडेन 150 स्तोत्रां म्हणूंक जायना तुवें 150 आमच्या बापा म्हणूंक जाय. आणि एका मागीर आनीक 150 नोमान मरे एड केले ते आमी गेले व्हिडिओन पळयला. सो इट जस्ट अ हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट. द नंबर हॅज नथिंग टू डू विथ बायबल कोटेशन. तरी आसा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट आमी म्हणुया जोरी तर हांवें म्हणलें Jesus, I love you, 10 पावटी. Will Jesus get offended? Are we going against the Bible? तशें जायना न्हू. थोडी प्रोटेस्टंट बाबा म्हणटात, बाबा भयणां म्हणटात, कातोलिकी बाबा भयणां म्हणटात आमी तो 10 पावटी नोमान मरे म्हणत जाल्यार 50 पावटी नोमान मरे म्हणत जाल्यार इट इज अ माइंडलेस, meaningless, senseless repetition. Mindless, meaningless, senseless repetition. So, Hail Mary, according to them, is a vain repetition, a vain repetitious prayer. प्रितीच्या भावनांनो, देवान आंज बोडग्या गाब्रिएलाक धाडलो आंकवार मार एक संदेश दिवंक. गाब्रिएल म्हणजे मेसेंजर, संदेश दिवपी, संदेशकार. आणि जी उतरां देव ताच्या लागीं उलयलो तीच उतरां आंकवार मारेक ताणें दिली. नोमान मोरे कृपेन बोलयले ही उतरां आंज बडव्याची न्हय, ही उतरां देवाची. सो इफ वी आर रिपीटिंग हेल मॅरी फुल ऑफ ग्रेस 10 times or 50 times, वी आर रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड. देवाची उतरां परतून रिपीट करीत जाल्यार वायट आहा. देवाचीच उतरां रिपीट करीत जाल्यार आमी बायबलाचेर आड वेता ना न्हू. म्हणटोच बायबल कितें म्हणटा चॅप्टर 6 ऑफ मॅथ्यू वर्स 7 बोड बोड करिनाकात. तो दिसतालो ओ बोड बोड मागण्याचो बोड बोड म्हणजे कितें? हाऊ कॅन वी अंडरस्टँड दिस बॅबलिंग ऑफ प्रेयर? बायबलान एक बरी पॅसेज आसा आणि ती राजाच्या पुस्तकान घेतलेली पॅसेज. 1 Kings 18 verse 26 and following. 1 Kings 18 verse 26 and following. थंयसर आमी पळयता
माउंट कार्मेल दोंगरार थंयसर कॉम्पिटिशन चलता. आसा बाल ह्या देवाचे प्रवादी आनी दुसरे वाटेन आसा आमचो एलायजा. म्हणटच थंयसर आमी पळयता हो बोड मागण्यांचो हे पाद्री वो याज्ञीक वो प्रवादी बालाचे दिसभर बडबडटात, कितें मागतात, कांय जायना. जेन्ना जेजू म्हणटा बडबड करिनाका हे भाशेन असलो बडबड करी जाल्यार कसलोच फायदो जावपाचो ना. सो जीसस इज नॉट अगेन्स्ट रिपीटिंग ऑफ प्रेयर बट इज अगेन्स्ट बॅबलिंग. Repetition is also found in the Bible. आमचेच देवाचे उतर म्हणटा रेव्होल्यूशन चॅप्टर 4 वर्स 8. रेव्होल्यूशन चॅप्टर 4 वर्स 8 थंयसर दिलेले आसा 3 पावटी पवित्र. सो देर इज रेपिटेशन ऑलरेडी. आनी तेच भाशेन साम नंबर 150 150 स्तोत्र 150 थंयसर 10 पावटी देवाची वाखाणणी 10 पावटी रेपिटेशन आसा. आणि मागीर बागेन पावल पासून he speaks about thorn in the flesh. आपल्या कुडीन एके भाशेन कांटो 2-3 पावटो उलयता. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. आणि जेजू पासून गेत्सेमनी वेता थंयसर मागणे करून in Matthew chapter 26 verse 39. Matthew chapter 26 verse 39 ती पावटी तरी जेजू मागणे करता. पण प्रितीच्या बाबड्यानो Bible is not against repetition of prayer. The Bible is against babbling and praying of Hail Mary, the words of God. It's not babbling, it is prayer. तुम्ही ऐकलं आसतले बागेन पावल म्हणटा थांबोन आसतना मागणे करात. Pray without ceasing. We find that in first letter of St. Paul to Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. म्हणजे एके भाशेन आमी जेन्ना नोमान मरे म्हणटा पोतून इट इज ऑल्सो प्रे विदाउट सीजिंग नॉन स्टॉप. आनी एक बरो देखावो आसा लुकाच्या वांजलांत लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 1 to 8. थिंगासो तुमकां खबर आसा विधवा बायल आनी खोटो नितीदार. ही विधवा बायल पोतून नितीदाराच्या दारार मारता आनी हो नितीदार ताका इग्नोर करता पूण शेकी तेजे मागणे आयकता. सो देर इज अ रेपिटिशियस प्रे इन द बायबल सो मेनी टाइम्स. इस्तानो अनेक प्रश्न और एलिगेशन आरोप प्रोटेस्टंट भाव भयणां आमचेर घालतात. ती म्हणटात वेन वी प्रे हेल मॅरी आमी तेच करता आसतना नोमान मरे म्हणटा आसतना वी प्रिफर मॅरी टू गॉड. म्हणजे आमकां वारवाडीचो मोग सुबेज आनी आमी तिका लायक सुबेज करता देवाक कोणी करता. कित्याक तेसान पळयत जाल्यार एक आमच्या बाबा 10 नोमान मरे आसा. हो तर आर्ग्युमेंट घेत जाल्यार ही लॉजिक घेत जाल्यार तुम्ही म्हाका सांगात इन दी एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स या चिठीन बागेन पावलूचें नाव कोणे तरी स्टडी केल्या आणि स्टॅटिस्टिक्स आमकां दिल्या. बागेन पावलूचें नाव सुमार 126 टाइम्स येता आनी जेजूचें नाव फकत 68 टाइम्स येता. सो द रायटर ऑफ द एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स डिड ही प्रिफर पॉल मोर देन जीसस? ना, तशें ना. पण कितें कायचे काय उलोवन आमच्या देवसांक आमच्या मागण्यांक अटॅक करप सारकें न्हय. कातोलीक बाब भयणांनो ही म्हजी विनंती. लुकाच्या वांजलान चॅप्टर 1 वर्स 48 आमची आंकवार मारिया म्हणटा पिणकेची पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. ऑल जनरेशन्स विल कॉल मी ब्लेस्ड. ही आंकवार मारियेची बाखणी ही प्रॉफेसी आमी कातोलीक बाबा भयणां फुलफिल करता. Let us continue fulfilling this prophecy of the Bible of Mother Mary. देव बरें करून दुसरो व्हिडिओ आम्ही पळोवया. ही रोजरी हे तेसाचे मागणे बायबलात आसा वो ना ते आम्ही पळोवया. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa